श्री हरिगुरुभ्यो नमः. काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो. कोड्यालचे चातुर्मासाचे पैची दिग्विजय भारी अद्धूरी विजृंभणेरी येदोलते जायनतील मट्टाक आमकां मंगळूरच्यांक हांव सांगचें. प्रत्येक गांवांक तांगेल तांगेल गांवां जाल्यार दिग्विजय गंमत जाला. जाल्यार आमगेल्या एक मंगळूरा शहराचे एक घनस्तिका तकीत हे दिग्विजय महोत्सव जाल्ला. मंगळूरची मात्र न्ही, यूथ ऑफ JSBंतू तुम्ही कमेंट्स घालले, फेसबुकाचे येता, यूट्यूबाचे येता. तुमगेले ते कमेंट्स पळयले जाल्यार तुमीची मजदेनान सांगला कसा म्हळ्यार असेल एक वैभवाच्या मेरवणीक मेद्दोळ पळयनी म्हूण सांगून म्हाका एक भारी खुशी जाली. तांणी ते कमेंट एक 82 इयर्साचे बॉम्बेचे तेमाम बोशा तांणी सांगताची मेगेल हांव जिवमानांतू असल एक अद्धुरी मेरवणीक पळयनी म्हूण सांगून 82 इयर्स मलगड्यांत सांगता म्हूण जाल्यार आमगेले प्राय भारी सान आम्यांतू पळयनी तसल मलगड्याने पळयनी म्हळ्यार हे खंडित नभूतो म्हळ्यार येद्दोलते जायनतील एक वैभवाचे दिग्विजय महोत्सव अद्धूरी जावन देवालेची अनुग्रहान स्वामीले एका आशिर्वादान चलालस. हे दिग्विजय महोत्सवाक आतां हे व्हिडिओ करच्या कारण कसं म्हळ्यार एक रुपयाची एक नोट दिताची म्हणून आमी व्हिडिओ केलेले. तदनंतर पोस्टर सकट करून घेवन मस्त जनान प्रसाद घेवचे वेळार स्वामी अनुग्रह करता, तुमकां प्रसाद रुपार ते दिताची म्हणून सांगिल्लें. कितलीकी जनान मंगळूरचे मस्त जनान मंगळूरची म्हणणे परगांवांतल्यान त्या वेळार येवन दिग्विजय महोत्सवा वेळार येवन स्वाम्या लागीं प्रसाद घेतला. तशी त्या रुपयाचे एक नोट म्हूण कसं की प्रसाद त्यांनी जावन त्या मस्त जनान घेतिलस. तुम पळयला सकाळी 6:15 त्या मटा जन समाज बांधवान येवन प्रसाद घेतिलस. जाल्यार कारणांतर जावन मस्त जना घेवच्या जायनी. ताजे नंतर तुम्ही तुमगेले घरा लागिल्ल्या तुमगेले घरा सुತ್ತमुत्त पूर जनाला एक त्या नोट आसा, एक नोट म्हळ्यार तांचे एक भावन आसा. स्वाम्याले एक चित्र आसता तूं वेदव्यासाल चित्र आसा, तशीच आमगेले प्रति एक भावन आसता तूं. तशें म्हणटाना आमगेले एक देवा कुडा आसका म्हाका कसं की कारणांतर जावन वच्चा जायनी म्हणली कुडले तुमकां एक उपयोगा पडका म्हळ्यार तुमकां एक अवकाश दिवका म्हळ्यार खातीर जावन आतां त्या रुपया नोट म्हळ्यार स्मरणिका आतां त्या रुपया नोटा बशी सोवेनीर म्हूण म्हणटाची. इंग्लिशान सोवेनीर म्हळ्यार ताका स्मरणिका म्हळ्यार उडगासाक दिग्विजय जाल्यार एक उडगासाक एक दवरता आसले एक साधना म्हूण म्हणत ते आमी देवा कुडान तूं अशी दवरत. पळय देवा लोटूची ते एक स्वाम्याल भावचित्र आशिल्लें एक नोट दवरलें म्हूण जाल्यार ताका कितली चंद येयली पळय. आनी एक आमकां एक ते भावना म्हूण म्हणचें ते ताका एक मौल्य बांदूचें ना, मौल्य नातिलें अमूल्य म्हूण म्हणटाची. तसले एक रुपया नोट देवा कुडा तुमकांय दवरका म्हूण जाल्यार एक अवकाश तुमकां खंडितय आसा. तुमकां नंबर हाजोटूच येता, त्या नंबरार तुमी कॉल करून ते नोट एक स्मरणीक आसा की ते तुमी घेवेत आनी देवा कुडाक दवरत. आनी कशें म्हळ्यार तुमगेले घरा देवा कुडान तूं कसले तसले एक 10 जनांनी येवन देवस्थानांत कशी पांय पडटा की तसले एक विशेष जावन आशिल्लें तुमी कसले एक ते पळोवका म्हूण ना. म्हळ्यार अमके रितीर आसका की एक नमूने केप्पी त्या प्रकार कसले ना. घरा देवाक तुमगेल्या घरान तूं भक्तीन श्रद्धेन तुमी पूजन करून दवरल्यार खंडीत हें तुमगेल्या देवा कुडान तूं तुमी दवरत. कसले व्यत्यास ना. दवरच्याक एक क्रम आसा ते आनीक व्हिडिओन करुया. म्हळ्यार देवाल स्टँड खंय येवका, देवाल फोटो खंय येवका, स्वाम्याल खंयची पोजिशनार आसका, हें पुरो एक क्रम आसा. पळया जाल्यार तितले एक हिंट दिता तुमकां. स्वाम्याल केन्नाय कशें म्हळ्यार देवाल बशी तोग्गू आसा म्हूण जाल्यार लायक तशी ते तोग्गू दवरत. अशी खंयचीय वस्तू आनी एक तुमकां उदाहरण एक हांव सांगचें. आतां अक्षत म्हणल्यार स्वाम्याल अक्षत पळय आतां एक स्टोर करून तुमी अशी दवरत देवा कुडा म्हणान तुजी कसं कोर येता म्हणटा एक आयदन करचें ताका एक आयदन करून पुरे ओट्ट करून एक दवरचें. एक तांदूळ न्ही हें आमकां एक मंत्राक्षता म्हळ्यार ते एक कसं म्हणटा ताका आमकां एक मस्त कडेन ते कडेन एक कौल प्रसाद म्हूण म्हणटाची. कावलू प्रसाद म्हळ्यार आमकां तें रक्षण दिता म्हूण तशी मंत्राक्षत दवरचें. तशीच गांध एक कल्ड करचें. अशें कळ्ळ्यान तूं तुमी गांध सकट ओट्ट करून दवरता. तशी हें एक उद्देश मेन उद्देश हांव सांगता. हें नोट हें स्मरणीक कसं की भावचित्र आशिल्लें. तुमी ह्या नंबराक कॉन्टेक्ट केलें म्हूण जाल्यार तुमकां जाल्यार मेळटा. स्वाम्याल दिग्विजय महोत्सवाला भाग जाल्ल्यांक प्रत्येकला मेळ्ळा. आतां हांव जो आमगेले मस्त वॉलंटियर यूथ ऑफ JSBचे पुरे अखेरीक 6:15 घेतलेले. 6:15 स्वाम्यान त्या रथांतल्यान दिग्विजय रथांतल्यान देवका जाल्यार थंय आमकां दिलेलें. तशें म्हणटाना प्रत्येकलांक तें नोट पावला. आनी केलो जाणांना सांगू आसा मध्य आशिल्लें मेळ्ळें की म्हण तशें खंडीत ना. प्रत्येकला मेळ्ळा. अखेरीक हांव घेतिल्लें हांव साक्षी म्हाका मेळ्ळा म्हळालें. तशें तुमकां जाल्यार ते अवकाश आसा खंडीत हें उपयोग करा.
ताका एक मौल्य बांदिला तांणी पयर दिग्विजय आवळारी कसले मौल्य नाशिल्लें ताका म्हळ्यार तुमी दूर दिवचे नाशिल्ले जाल्यार ताका एक मोल आसा ताका एक क्रय आसा कोण की एकलो ताका एक वेवस्था करतालो आसा तांकां एक पुरो सहकार जावं का म्हणाल कितें जावं न्हू आत्तां ताजी कसं मौल्य आसा कित्याक बांदून तुमी खंडीत ओरका ओर न्हू हें एक स्मरणिका प्रति एक वळारी मेलता म्हूण सांगू जायना आतां नेक्स्ट चातुर्मास हें आसा की ना आमकां गोतना मुखार चातुर्मास तांकां सोडले त्या चातुर्मास कमिटी तांकां हें एक अवकाश तुमी खंडीत दवरका कोडयालच्या मात्र न्ही हें खंयी तंतू कोडयालाक मात्र म्हूण बरें न्ही परगांवन तुलान जाल्यार तुमी हें दवरलें म्हूण जाल्यार एक चांग एक भावना तुमगेल्यान तूं येता गुरुल वेरी एक कसं म्हणटा ताका तुमगेले वेरी केन्नाय भक्ती आसता ताका भक्ती ताकी जावन हें मागीर तुमगेले देवा कुडा आसल्यार एक ताका एक चंदा येता म्हूण सांगून हें व्हिडिओ करता आसाची हाजे अवकाश सदुपयोग खंडीतय करा हें कितले वेळ ते आसता म्हूण सांगू जायना म्हळ्यार स्वल्प मात्र आसा तशें देखून जल्द तितले वगी तुमी बूक करा आनी तुमगेले देवा कोडाक दवरा आनीक तुमकां डावट्स आसल्यार तांचो लास्ट नंबर आसा कसो करता म्हणून तुमी तांगे लागीं निमया नमस्कार.